भाऊ कितें जाल्लें काल? हांगासर आतां हे पायप फुटल्यार कमीच म्हाका दिसता 15-1 दीस जावन गेले. हांगा लोकांचे उदकाचे इतके हाल जाले. ज्या प्रमाणे आतां काल इश्यू जालो म्हणून आयज हेंच्यांनी स्टेप घेतले, नाल्यार हे आयज स्टेप घेवचे नासले. आनी हेच्या फुडें आमी अशेंच इश्यू करतले आनी स्टेप हेंकां घेवपाक लायतले. कित्याक नाल्यार हे आमचे कडेन हे जावचें ना केन्नाच. आमी फुडें सरना जाल्यार आमचे केन्नाच असली कामां जावची ना. इतकेच सांगून म्हाजी 2 उतरां हांव कवर करता. आयज आसा आमी सालिगांव जे जंक्शनाचेर मेन जंक्शन हांगासरल्यान जे उदक कनेक्टेड आसा हांगा सालिगांव सांगोळडा बारोसवाडो पासून लास्ट शिमेर पासून बारोसवाड्याचेर कितले दीस जाले, 15 दीस जाले ते उदक येनासले थंयसर. आनी इश्यू रेज करीत आसले लोक. सरपंचाक फोन केलो, पंचाक फोन केलो, तेन्ना तांच्यांनी कांयच सांगूंक ना उदक कित्याक येना तें. पूण जेन्ना आमी काल इश्यू घेतलो तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हांगा सालिगांवच्यान जंक्शनाचेर ते पळय जे हांगा पायप फुट्टाले कपेला कडच्या, जो एक्स टुरिझम मिनिस्टर आसा पळय तेज्या घरा कडेन वयतना मेन जंक्शनाचेर थंयसर पायप फुटलेले. तेंच्यांनी खंय 7-8 फावटी रिपेर केल्ले ते, पूण गेले 15 दीस जाले उदक व्हांवत आसलें हांगासर. सो तेजेर कोणेच लक्ष घालूंक ना, दुर्लक्ष केलें. आनी लोकल्सांनी इश्यू करीत आसले पूण लोकलांचो आवाज कोण आयकना. कित्याक लागून हो एक मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. सो काल आमी जेन्ना बींग अ रेव्होल्युशनरी गोवन काल आमी जेन्ना इश्यू हो रेज केलो तेन्ना हांगासर हांगा हेंच्यांनी आयज नेक्स्ट डे दुसरे दीस म्हणजे आयज जेन्ना आमी हांगासर आसा आयज तेंच्यांनी काम हातीन घेतलें आनी ते वेळार पायप कनेक्शन करता. पायप फुटलेलें, लाखांनी लिटर उदक वेस्ट जाल्लें. जे लोकांच्या ताळ्यार पडपाक जाय आसलें पूण तें पडना, पूण वेस्ट जालें, उदक व्हांवून गेलें भायर. एवरी डे हांगासर लोकांनी सांगलें आमकां जेन्ना आमी हांगासर येयले आनी विचारलें ना. सो ऑथॉरिटी कडेन मागता की हेंच्यांनी लक्ष घालचें की जाता तितले बेगीन जेन्ना सर कितेंय हांगासर कनेक्टिविटी जर खंयसर डिस्कनेक्ट जाता की उदक जावं लायट जावं जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें. कित्याक पब्लीक सफर जाता, पब्लिकेक सफर जावपाक दिवं नाकात. सो पब्लीक जेन्ना आवाज करतले तेन्ना काम करतले, हें जावपाक जायना. कित्याक लागून फायनली पब्लीक जो टॅक्स पे करता तेजेरूच तांकां सॅलरी मेळटा, तेजेरूच तेंचे आवाज आनी लोकलांचो आनी आवाज परत रेज जावपाक जायना हेजेर. सो हें ऑथॉरिटी कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंची हे कामां ती कानार घेवची. आनीक दुसरो प्रश्न म्हणटा तो ह्याच पायपलायन जे फुटल्या पळय थंयसर 11 kV केबलूय कनेक्टेड आसा. आनी जेन्ना हेंच्यांनी काम केलें तेंच्यांनी पायप फोडला तें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जो 11 kVचो केबल पोना घातला पळय तेंच्यांनी तें पायप फोडलें. आनी आयज ते जे PWDचे जे वॉटर डिपार्टमेंटान ते काम करता पळय आयज तेंचो जीव वचून केन्ना धोक्यात आसूं शकता. कित्याक ते बी येता काम करपाक फायनली, पण ते आयज रिस्क घेवन काम करता. आमी तांकां काय म्हणना बट ते रिस्क घेता. सो स्पेशली सांगता जेन्ना हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जी पायपलायन कडेन सायडीक फोडटा न्हू ते जे डॅमेज करता पायपा बीन, सो तेजेर तो इम्पॅक्ट बसता. तेजेर तो ती पायपलायन फोडटा आनी ते लोकांक त्रास जाता. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हेंच्यांनी अशें करचें न्हू. सो तांकांय घेयान PWD डिपार्टमेंटाकूय एकठांय करान आनी खंयची पायपलायन कशी गेल्या आनी तेजो इफेक्ट कितें आसा तें सगळें चॅक करून तुमी थंयसर तुमी फोडपाक जाय. सो तुमी तुमचें कॉर्डिनेशन ना म्हणून आयज लोक सफर जाता. सो अशें हेन्सफोर्थ इन फ्युचरान तुमी करचें न्हू. थँक्यू. हॅलो, म्हजें नांव सुनील पालयेकर, हांव बारोसवाड्यार रावतां. आनी तुका सांगलेलें की आमकां कितले जाले उदीक घेयन आहले, 20 दीस जाले आमकां उदीक घेयन आहले. आनी लास्ट टायम आमी रोहन बाबाक आपयल्ले आनी उदकाचें आमी सोल्युशन येयना म्हणून सगळें सांगलेलें ताका. तरी पूण आमचें कांय सांगनासलें. काल सगळे एकठांय जालो आनी परत आरजेक आमी आपयलो. रोहन बाब येयलो आनी हे पळय आयज तुमकां कळटा पळय काम चालू जालें आमचें सगळें. आनी आतां फाल्यांच्यान चड करून आमकां उदीक येवपाची शक्यता आसा. चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा आरजी टिमीक आनी रोहन बाबा. थँक्यू. काय म्हणत